डिफेन्स एक्सपो गोंयांत हाडपाच्या रक्षा मंत्रालयाच्या निर्णयाचेर दिल्लीतूय बोवाळ। ITPO म्हणटा प्रगती मैदान एक्सपोक मेळना ही गजाल फट। एरो शोचें कोडेंच। FC गोवा केरळा ब्लास्टर्स मॅचीत गोलांचो पावस। केरळाचेर मारले 5। रेनाल्डोचे ISLांतली दुसरी हॅट्रिक। केरळाचे जोशूक रेड कार्ड। गोवा सेमीफायनली। बारीक कॉन्ट्रॅक्टर सरकाराची कामां घेवंक जातात फाटीं फुडें। 3 वर्सांत PWDन प्लान नॉन प्लानाची 835 टेंडर काढली परत। 3-4 फावट टेंडरिंग। पळयात रिपोर्ट। मायनॉरिटीचे इंग्लीश शाळांक अनुदानाच्या धोरणा आड भारतीय भाषा मंचाचे आंदोलन पाताळपाची तयारी। मुक्ती दिसा गोंयभर धरणे। तालुक्यांनी मेळावे। पंचायतींनी थाराव। फुडाऱ्यांच्या चुकींनी काँग्रेसीची दशा। मात काँग्रेस पक्ष सोंपचोना म्हणटा लुईझीन। मडगांवचो आदलो नगराध्यक्ष कांय नगरसेवक गेले काँग्रेसींत। विजय म्हणटा फरक पडना। डिफेन्स एक्सपो गोंयांत हाडपाच्या रक्षा मंत्रालयाच्या निर्णयाचेर दिल्लीतूय बोवाळ पडला। डिफेन्स एक्सपो आनी एरो शो कायम गोंयांत हाडटा म्हणून राजकीय विरोधक, एक्टिविस्ट आनी बेतलांतले लोक सरकार आनी रक्षा मंत्र्याच्या नांवान पयलीं सावनच बोवाळ मारतात। आतां दिल्लींतल्या खबरां प्रमाण ITPO म्हणटा दिल्लींत डिफेन्स एक्सपोक प्रगती मैदान केन्नाय मेळटा। तें मेळचें ना म्हूण ITPOन सांगूंकूच नाशिल्लें। सरकारान एक्सपो गोंयांत व्हरपा विशीं फेरविचार केल्यार ती खंय बरीच गजाल। बेतलांत कांयच मुळावी तयारी नासतना डिफेन्स एक्सपो आनी एरो शो करपाक सोदतात। रक्षा मंत्रालयाच्या डिफेन्स एक्सपोचेर आतां आनीक एक नवीन वाद जाला। ITPO फेब्रुवारी म्हयन्यांत प्रगती मैदानाचें काम हातांत घेतलें म्हूण फेब्रुवारी 2016तलो डिफेन्स एक्सपो गोंयांत हाडटा म्हूण रक्षा मंत्रालय आतां मेरेन आर्ग्युमेंट घालतालें। मात एका राष्ट्रीय खबरापत्राच्या रिपोर्टा प्रमाण जर रक्षा मंत्रालयाक डिफेन्स एक्सपो फेब्रुवारीत करपाचो आसल्यार खंय प्रगती मैदान केन्नाय तयार आसा। प्रगती मैदान मेळचें ना म्हूण डिफेन्स मंत्रालयाक कोणें सांगूंकूच नाशिल्लें। डिफेन्स एक्सपोचेर ITPO बरेंच जोडटा। पोरूच्या एक्सपोचेर ITPOन 13 कोटी जोडले। प्रगती मैदानाच्या सोबितीकरणाचो प्रस्ताव हो खूब पोन्नो। ताची म्हायती रक्षा मंत्रालयाक आसा खरी, मात अजून मेरेन केंद्र सरकारान प्रगती मैदानाच्या कामाक अर्थीक मंजुरी दिल्ली ना। ताका लागून एक्सपोक तें मेळचें ना म्हणपाचो प्रस्नूच उप्रासना। रक्षा मंत्री पर्रीकारान 12 जूनाक पार्सेकाराक बरयल्ल्या एका खाजगी पत्रांत डिफेन्स एक्सपो खातीर गोंय सरकारा कडेन दर्या देगे कडेन 150 एकर जागो मागिल्लो। अशा सुवातेर 10,000 फीट रनवे बांदपाक मेळटलो आनी त्या जाग्यार कायमचो एक्सपो आनी एरो शो करपाक मेळटलो असो जागो दिवचो म्हूण रक्षा मंत्री पर्रीकारान मुख्यमंत्री पार्सेकाराक पत्र बरयल्लें। GSIDCन पर्रीकाराच्या प्रस्तावाक रोखडोच लेखी बावटोय दाखयलो। दिल्लीत प्रगती मैदानार सगळी तयारी आसतना आनी बेतलांत कांयच जाग्यार नासतना नवे सुवातेर घाईगडबडीन डिफेन्स एक्सपो कित्याक असो प्रस्न। दिल्लींतल्या 123 एकर प्रगती मैदानाच्या 61,290 स्क्वेअर फीट सुवातेर 16 डिस्प्ले हॉल आसात, जाल्यार 10,000 स्क्वेअर मीटर उक्ती सुवात आसा। बेतलांत सगळेंच मेकळें, खंयचीच सुविधा अजून जाग्यार ना। TAO आतां बेतलांतल्या पाठाराचेर तात्पुरते तंबू उबारून एक्सपो करपाक सोदता। डिफेन्स एक्सपोक 32 देशांतल्यो सुमार 700 कंपन्यो येतात। आर्म्स कोऑपरेशन प्लॅनिंगाक डिफेन्स एक्सपोची गोंयची वेवस्था खंय मानवल्ली ना। डिफेन्स एक्सपो सारकेल्या मोठ्या एक्सपोक वर्सभर पयलींच्यान प्लॅनिंग करचें पडटा। कोट्यांनी रुपया खर्च येता। पयलीं डिफेन्स एक्सपो दिल्लीच्यान गोंयांत करपाचो निर्णय जालो। मागीर गोंयांत साधन सुविधा उब्यो करपाक वेळ जाय म्हूण फेब्रुवारींतलो एक्सपो 2016 मार्चाच्या 17 ते 20 तारखेमेरेन फुडें धकल्लो। प्रगती मैदानाच्या सोबितीकरणाच्या कामाक लागून डिफेन्स एक्सपो दिल्लीच्यान गोंयांत हाडला म्हूण रक्षा मंत्रालयान सांगलें। मात बंगळूर जावपी एरो शो कित्याक गोंयांत हाडलो ताचेर कांयच स्पश्टीकरण ना। दिल्लीत डिफेन्स एक्सपो 2 वर्सांन एकदा जाल्यार बंगळुरांत एरो शो 30 सालान जाता। डिफेन्स एक्सपो आनी एरो शो एका बरोबर गोंयांत करपाक रनवे खातीर रक्षा मंत्रालयाक कायमची सुवात दितात म्हूण गोंयांत पयलींच बोवाळ पडला। डिफेन्स एक्सपो खातीर रनवेक लागून मंत्रालय आनीक जमीन बळकायतले म्हूण विरोधकांचो आर्ग्युमेंट। आतां पळयत जाल्यार जें कारण सांगून एक्सपो गोंयांत हाडलो तें कारणूच खंय धड ना। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।
FC गोवाची सेमीफायनलीत सुवात घट. ISLांत केरळांतले FC गोवा आड केरळा ब्लास्टर्स मॅचींत 6 गोलांचो पावस पडलो. केरळाचेर 5 तोपले. खेळ सुरू जातना 2 मिनटांतच पुलगान गोवाचेर पयलो गोल मारलो. रोखडोच जॉफ्रीन बादाबाद केलो. उपरांत रेनाल्डोन गोल करून गोवाक लीड घेतली. रेनाल्डोची ISLांतली दुसरी हॅट्रिक. मंदारानय एक मारलो. जॉफ्रीच्या हड्ड्यार मूठ मारिल्ल्यान जोसूक रेड कार्ड पडलें. केरळ सेकंड हाफांत 10 प्लेयरांनी खेळ्ळे. बारीक सारीक कॉन्ट्रॅक्टर सरकाराच्या कामाक हात घालूंक फाटीं फुडें जातात. फाटल्या 3 वर्सांत PWDक प्लान आनी नॉन प्लान कामाची 835 कामाची टेंडरां परत काडची पडलीं. कितलेशाच कामाची टेंडरां तिसरे चौथे फाट काडची पडलीं. रिटेंडर केल्ल्या टेंडरांनी सुमार 80% कामाक एकाय कॉन्ट्रॅक्टरान टेंडर घाल्लें ना. कॉन्ट्रॅक्टरान हात घालूंक नाशिल्लीं राजभवनावेलीं 4 कामां आसात. पळयात रिपोर्ट. फाटल्या 2-3 वर्सांचो रेकॉर्ड पळयल्यार PWD वर्साक सुमार 500 प्लॅन आनी सुमार 3500 नॉन प्लॅन कामां करता. तातूंत सरकारी बिल्डिंगांचे मेंटेनन्सा सावन व्हडले पूल आनी रस्त्या मेरेनची कामां आसतात. मात सरकाराच्या टेंडरांचो रिकॉर्ड पळयल्यार ही कामां घेवंक बारीक मोठे कंत्राटदार फाटीं फुडें जाता. थोड्यांक सरकाराच्यो अटी मानवनात, कांय जाणांक एस्टिमेट परवडना, कांय जाणांक सरकाराच्याच पयशांच्या कटकटीक लागून कामां नाका जातात. विधानसभेचे एस्टिमेट समिती मुखारूय PWDचो हो वेव्हार आयिल्लो. आतां हो डेटा पळयात. फाटल्या 3 वर्सांत 212 प्लॅन कामां PWDक रिटेंडर करची पडली. तातूंतली कांय कामां 3दा वा 4दा रिटेंडर केल्या उपरांत वर्क ऑर्डरी काडल्यात. हालींच 3 कामां चवथे फावट जाल्यार 16 कामां तिसरे फावट रिटेंडर केल्यात. नॉन प्लॅन कामांची तीच गत. फाटल्या 3 वर्सांत 623 कामां रिटेंडर करची पडली. तातूंतली हालींच 20 कामां तिसरे फावट रिटेंडर केल्यात. रिटेंडर केल्ल्या कामांत 80% कामां खंयच्याच कंत्राटदारान टेंडर भरूंक नाशिल्ल्यान करची पडल्यात. इतल्यार ना, राजभवनावेल्या 3 कामांचो एस्टिमेट परवडनाशिल्ल्यान एकूय कॉन्ट्रॅक्टर आयलो ना आनी रिटेंडर करची पडली. राजभवनावेल्या बॅक स्कॅनराच्या टेंडराक कोणूच येवंक नाशिल्ल्यान निमणें तें कामूच रद्द करचें पडलें. राजभवनावेल्या 2 वर्क ऑर्डरींचेर एजन्सीन कामूच सुरू करूंक नाशिल्ल्यान परत टेंडर काडचें पडलें. फाटल्या 3 वर्सांत PWDन 1617 प्लॅन कामांची टेंडरां काडल्या, जाल्यार 11025 नॉन प्लॅन कामांची टेंडरां काडल्यात. अजाप म्हळ्यार तातूंतली सगळ्यांत चड प्लॅन 128 कामांची टेंडरां सांगे मतदारसंघांत. नावेली 5 कामांची टेंडरां काडल्यात. नॉन प्लॅन कामांत पणजे 1043 कामांची टेंडरां काडलीं. इतलीं खंयच ना. कुठ्ठाळे 85 कामां केल्यात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. घेऊ एक विराम.